आम्ही सध्या गणेशपुरी डॉक्टर घाणेकर जो गणेशपुरी बंगलो आसा त्या बंगल्यार काल राती 3:30 ते 4 दरम्यान एक चोरी जाली। 7 ते 6 जाण चोर गिल्स कट केले आणि भितून घुसले आणि जो बंगल्यान ती न्हिदिल्ली तांकां सगळ्यांक चादरीन बांदून घेतले आणि तांकां मारपीट केली आणि तेंच्या कडेन जे कॅश आणि जे ज्वेलरी आसली ती घेवन फरार जाले। तेंचीच गाडी घेतली आणि फरार जाले। आज सकाळी पहाटे साधारणशे 5:30 सुमार म्हाका दोतोरांचो फोन आयलो की अशें जालां। हांव पावलो इमिजिएटली आनी तेन्ना शेजारी सुद्दां आसलो आनी वचून पळयत जाल्यार ते सिच्युएशन एकदम खराब आसले। सगळे वेस्ट करून म्हणजे सगळी चोरी करपाची प्रयत्न केलो आणि म्हायतीनुसार एक 6-7 लोक असले ते बुडका घालून तेंच्यांनी म्हाज्या म्हायती प्रमाणे तांकां बांदून दवरले आणि तेंच्यांनी सगळी लूटमार केली। देवाचे देन तेंच्यांनी कितें पयशे मागले डॉक्टरा कडेन, कितें थोडे पयशे आसले ते दोतोरान काडून दिले। तेन्ना ते मातशे शांत जाले आनी कोणी अशें चिंतूंक सुद्दां नासले। आनी काल एक्चुअली काल पौर्णिमा चक्क उजेड आसतना हे 3 ते 5च्या दरम्यान सकाळचे हांगा लोक पासयेक सुद्दां वयतात। ते गेले तेंचीच गाडी घेवन ते पसार जाले। तेंच्या कडेन थोडे हथियार आसले, व्हरतना ते हथियार हांगाच विसरून गेल्ले आसात। ते हथियार आसा ते म्हापसा पुलिसांनी सद्या जप्त केल्ले आसा आणि म्हापसा पुलिसांची टीम सद्या त्या कोण टोळी आसा तेंच्या शोधान हे करतात, सोदतात तांकां। आणि हांगा जे हांगाचे स्थानीक आसा तेंची मागणी आसा पुलिसां कडेन की जी पुलीस पेट्रोलिंग आसा ती वाडोवची। प्रुडंट मिडिया खातीर गौरव शिरोडकर।